page number 12, A24. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भणीनो आनी भावनो, आयज आमी भाग्योन जेरोम याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री हाचे फेस्त रमता. कोण आसलेलो हो? तो युगोस्लावियाचो दलमासिया म्हणटा पळय त्या गांवांतलो, त्या राष्ट्रांतलो. तो म्हणून हितून पयलो रोमांक गेलो, हुशार आसलेलो. मागीर तिचो थान सांत आंतानियासान एक मोठ कशें स्टार्ट केल्लें. म्हणटूच त्या मोठान तो गेलो. त्या मोटवाश्या बरोबर ताणें खूब शिकोवन काडलें. मागीर तो फुडें आनिकूय शिकोंक गेलो. आंटियोक म्हणटा पळय थिंचोच ताणें आनीक शिकप केलें. त्या उपरांत तो मागीर परतून एक 41 वर्सांचो आसतना तेन्ना ताणें पाद्रीपणाची हें घेतलें, अर्द घेतली. त्या उपरांत तो रोमांक आयलो. रोमांक आयल्या उपरांत तो सेक्रेटरी कसो पाप साहेबाच्या खाला वावुरतालो. पाप साहेब मेल्या उपरांत तो थिंचरलो भायर सरलो, कित्याक थिंचोर पाद्री आनी बाकीचे बरे भशेन जियेन आसलेले. ताका कांटाळो आयिल्लो. तो बेतलेमाक गेलो. ताचे बरोबर थोड्यो अस्तुरी आयल्यो. एक अस्तुरी जावन आसलेली सांत पावला आनी ताची धूव आनी तिची धूव आयिल्ली. तो ती थिंचोर ताचे बरोबर ताणें कसलो वावर केलो थिंचोर. 18 वर्सां ताणें आख्खें पळय पवित्र शास्त्र आसा आमचें बायबल, तें परतून बरे भाशेन बरयलें. ताका आमी म्हणटा वाल्गेट, लातीन भाशेन बरयलें तें. आनी तें जावन आसा एक म्हणना हितून आवडटें ट्रान्सलेशन. ताणें कितें केलें जाणां, तो कितें म्हणूंक लागलो, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तें वाचून जालें म्हणटच मागीर आमी मागण्यांत रावंक जाय. मागणें केलें म्हणटच आमी परतून तें वाचूंक जाय. सांत इनासान हें आपणायलेलें आसा. तो रितीरान 5 वरां दिसाक मागण्याचें दवरता. रातीक तें पवित्र पुस्तक म्हणजे वाचूंक जाय. आनी एकूच नोमाद मरिय म्हणटा वो आमचे बापा म्हणटा त्या काळार वो त्या वेळार हें सगळें परतून मनन करूंक जाय. आनी हे भाशेन आमी न्हिदोंक वचोंक जाय. सकाळीं उठलीं म्हणटच तें परतून आमी मनांत हाडूंक जाय. आनी पयलें ओर आमी सादता तेन्ना देवाची कृपा मागूंक जाय. आनी हें पळय वाचलेलें आसा तें आमी परतून मनांत हाडूंक जाय. आनी मागीर थंयसर आमी सगळें पळोवंक जाय पयले फाटी. दुसरें थंयसर कितें आयकूंक जाय. आनी तिसरें तें कितें करतात तें पळोवंक जाय. हे भाशेन भितरल्यान मनन केलें की ना
मागीर देव आमचे कडेन उलयता. तें जालें की ना एक वर, मागीर दुसऱ्या वरान परतून तें घेवंक जाय. हें सगळें करपाक एका वरान जावचें ना, फास्ट वचोंक जायना, स्लोली. दुसऱ्या वरान जावंक ना पळय तें परतून घेवंक जाय. तें जालें की ना मागीर जें आमी आयकलेलें आसा, समजलेलें आसा, ताका परतून आमी हाजीर जावंक जाय. त्या उपरांत परतून आनी एक फावटी खोलायेन ते भाशेन चिवंक जाय. जशे भाशेन गोरवां कितें खालें की ना तोंड बीण, ती मागीर कितें करतात, भितर दवरतात आनी मागीर ती परतून काडटात आनी ती चिवंक लागतात. चिवलें चिवलें म्हणटच मागीर तें गिवतात. हे भाशेन देवाचें उतर आमच्या सांद्यांनी येवंक जाय. तो ताणें कितें म्हणलां जाणें जेरोमान, आमी तर पवित्र पुस्तक वळखना जाल्यार आमी जेजूकूय वळखना. इग्नरन्स ऑफ द बायबल इज इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. म्हणटा ह्या वेळार आमी जेजूक म्हणून हितून अणभवलेलो आसा, पूण खोलायेन दर दीस आमी ताका अणभवता आनी चड करून मिसांतल्यान. आमी तर ताका आमचें मन पूर्णपणे दिवंक ना आनी ताच्या उतराचेर आमी मनन करूंक ना जाल्यार आमी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां आमी म्हणया, हांव पातकी सोडपदतात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदतात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, बागेवन जेरोमांक तुज्या यादनिकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें चाखूंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खोतखोतीत मोग ताच्या काळजांत पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावं आमच्या भुकेल्ल्या आत्म्यांक सुबां पोसवण, आमच्या तान्नेल्या काळजांक जिवें उदक, आमचे जिणेचे रस्त्याक पोरजोळीत उजवाड, आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब हे भाशेन आपल्या इश्टा कोणे उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात तशेंच तें, हें हांव जाणां. देवाक फुडो करून मनीस कसो जिखतलो. ताचे कोणें तो विवाड करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नाक पर्यान ताच्या जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सोर जाणार, पोदवेन सोर बोलिश्ट, ताका फुडो करून कोण उबो उरला. दोंगरांक तो तांकां कळनासतना एके स्वातेवेले दुसरे स्वातेर वत्ता. तो रागार तेन्ना तांकां खाला आपटिता. तो प्रितूम हालयता आनी तिचे सोगले खांबे तोरतोरावन तिच्या जाग्यावेली तिका उखलून काडटा. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदें नासतना रावता आनी शिक्को मारून नोकेत्रांक तो बंद कोत्ता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मंडळ विस्तारली आनी सोमदिराची उंच लारां मोस्तून दवरलीं. सोप्त ऋषी आनी मिर्ग श्रीक्स, कृतिका आनी दोकिन्नेची नोकेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताची कर्तुत्वां श्रेश्ठ वर्ती, लेका गिन्याना वर्ती, ताची विस्मिता मापा मेजपा भायली. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता आनी म्हाका कळच ना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावूंक जायत. वो तूं कितें कोत्ताय अशें कोण ताका म्हणत. अशें तर म्हज्यान ताका कसलो जबाब दिवंक जायत. वो कसली उतरां ताज्या मुखार उलोयन. हांव नीर अपराधी म्हूण समजात, पूण उलोवन म्हाका फायदो कसलो. कित्याक जाका हांव उलो मारता तोच म्हजो नितीदार.
हांवें ताका आपयलो आनी ताणें जबाब दिलोय जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कशी खात्री आसत. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. आमचो जबाब म्हजें मागणें सर्वेस्पराक तुजे मुखार पावून दी. दिसभर तुका उलो मात्ता सर्वेस्पराक तुजे मुखार हात जोडून रावता. मेल्ल्या खातीर तूं कितें विस्मिता कोत्तलोय? मेल्ल्यांच्यो सावळ्यो उठून तुजी तूस कोत्तल्यो कितें? जबाब फोंडांत तुज्या बोलेपणाची खबर कोण कोत्ता? निसणटणाच्या जाग्यार तुज्या विस्वाशीपणाची गजाल कोण करीत? काळोखान तुज्या विस्मिताची ओळख आसा कोणाक? नॉर्कान कोणाक आसा तुज्या प्रामाणीकपणाचो उगडास? जबाब हांव तरी तुका उलो मात्ता. सकाळचें म्हजें मागणें तुजे मुखार चोडटा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सोडलाय? कित्याक तुजें मुखामोळ म्हाका लिपयताय? जबाब उद्गार सगलें नुकसाण सोगोट ओळशीक फकत जेजू म्हजी गिरेस्तकाय. ताजे भितर रिगून रावंक काळीज म्हजें आशेवन रावता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, तूं वेशी थंयसर तुज्या फाटल्यान हांवूय येतलों. जेजून जाप दिली, कोल्यांक, धोली आनी वारावेल्या सुकण्यांक घोंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकोवंक खंयचरूच जागो ना. दुसऱ्या कोणा एकल्याक ताणेन म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान म्हणलें, पयलो वचून हांव म्हज्या बापायक मातयेक लावंक म्हाका रोजा दी. पूण जेजून ताका जाप दिली, मेल्यांत ताणीन आपल्या मेलेल्यांक मातयेक लावं दी, पूण तूं वच आनी देवाचें उतर राज परगट कर. आनी एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण घरां आसात तांकां म्हाका पयलीं सांगून येवं दी. ताका जेजून सांगलें, कोणूय नागराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळयता तो देवाच्या राज्याक पुरतो न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता आमच्यान
देवा फाटल्यान वचोंक जायना. देव आमकां आपयता आनी ताचो आवाज आमी आयकूंक जाय, ताच्या आपोवण्याक आमी कान दिवंक जाय. तेन्ना तो आमकां सगळी कृपा दिता. आमचे वस्तूंनी ताका ताचो पाटलाव करूंक आमच्यान जायना. जेजू सांगता, तूं म्हजे फाटल्यान खुरीस उबारून येवंक शकताय? म्हणजे ह्या संवसारांतले वस्तूक लबदून रावंक फावना. पूण मनशाच्या पुताक पर्यंत पळय, जागो ना. अशें सगळें ताचेंच, तरी पूण मनशां बरोबर रावतना तो हिंचेच वस्तूक चिटकोन ना आनी हिंचरूच ताका जागो ना. फकत ताचें काळीज बापायच्या गोपांत आसा. हे भाशेन तुका जिवंक जायत म्हणटत पळयात, तो आमकां हे भाशेन आपोवणी दिता. आमच्यान ताचो पाटलाव करूंक जायना. आमी किरकोळ मनशां. दुसरो म्हणटा, जेजू ताका आपयता. पळयात, ताका आपयता. तो म्हणटा, म्हजो बापूय मेलोलो आसा, ताका मातयेक लावन म्हज्यान येवंक जाता मागीर. म्हणजे कितें? देवाची येवजण जी आसा ताच्या फाटल्यान आमी वचोंक जाय. घरच्यांक कोण तरी दुसरीं आसात तीं पळयतलीं. तुका सांगलां पळय तें कार्य कर. तुजें मन येणें आनी तेणें आसूंक फावना. सगळें सोड आनी म्हज्या फाटल्यान ये. जाता तुज्यान? तांकां करूं न्ही कितें करूंक जाय तें. हे भाशेन तो आमकां सांगता. आनी एकलो कितें म्हणटा, ना ताका सलाम करून येता. म्हणजे कितें? तांकां विचारता म्हज्यान ताचे फाटल्यान वचोंक जाता काय म्हणून. असलें चलचें ना. आमी पळयात, जेन्ना देव आमकां आपयता तेन्ना हांव आनी देव आमी दोगांयनी तें थारावंक जाय. मागीर अशें वचोन मागीर तीं सांगतात, वय म्हाका आतां आपोवणें आयलां, हांव चल्लों. हे भाशेन रोखडींच आमी ताच्या फाटल्यान वचोंक जाय. ही कृपा तो दिता आनी ते कृपेन बरोवन आमी सद्दां जियोंक जाय. दर दिसा आमी ताचो पाटलाव करूंक जाय. आनी पाटलाव केलो की ना मागीर कितें जाता? पयल्या वाचपान सांगलां ते भाशेन जोबाचें जिवीत आमी ह्या दिसांनी आयकलां. देंवचार कितें म्हणटा, सैतान कितें म्हणटा, वय तो तुजो पाटलाव करता कित्याक तूं ताका राखताय, सांबाळटाय आनी सगळें दिताय म्हणून. तूं तें काड ताचे वयलें आनी पळय तो तुका खरेंच मान दिता जाल्यार. आयच्या दिसा हें जें वाचप आयकलां आमी, तें कितें सांगता आमकां? ताचो पळय फ्रेंड आहा, तो म्हणटा, पळय देव तुका कशे भशेन वागयता पळय तो, सगळें काडलां मरे तुजें. ना म्हणटा, म्हज्यान देवा फुडें कांयच म्हणूंक जायना. हांव खालती रावतां. कित्याक तो येद्दो व्हडलो, तो जाणो कित्याक लागून हें ताणें म्हजे सरशीं म्हणजे हाडलां पळय तें. म्हाका दिसना देव हें हाडटा, पूण कित्याक कसल्याक तरी कारणाक लागून हें म्हजेर उपजवलेलें आसा. हांव देवाचेर पातयेवन रावतां. तो जाणो. पळयात, ही सगळीं अंतरावळीं नेकेत्रां कितलीं उफाट तीं म्हज्यान चिंतूंक जाता. हांव किरकोळ मनीस. हें सगळें म्हजेर वदरूश आयलेलें आसा. देवान म्हाका दिलें, देवान तें व्हेलें. देवाचें नांव व्हड जावं ताणें म्हणलेलें आसा. म्हणटच ताचो मनोभव पळयात कसलो पळय तो एटिट्यूड. सदांच खालती रावन देवाचें सगळें तो स्विकारता, बरें आनी वायट, आनी देवाक तो चिटकोन रावता. भयणीनो आनी भावनो, आमचेरूय ओदृश्य आयलें म्हणटच हेच भाशेन आमी रावलेलीं आसा. केन्नाय आमी डगमगलेलीं आसा. पूण भिवची न्ही. आमी किरकोळ मनशां. रोखडींच आमी ताचे सरशीं येत तर तो आमकां सगळें बरेंपण फावो करतलो. आयज आमी मागण्यांतल्यान सगळें पासत मागया. तुमची खाजगी मागणी आसात तीं आनी ह्या मिसाचें जें खिरीतीन तेसां आसा त्या पासत आमी मागया. थोडीं जाणां आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, तांचे पासत देवान तांकां बरें दिल्या पुरो म्हणून. बाकीचीं आनीक कसलें सेलेब्रेशन आसा तांचें, देवान तांकां राखल्या पुरो म्हणून मागया. तर आमी सगळीं जाणां आतां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी चिटकोन रावया. जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान येता, ताका आमी स्विकारया, येवकार दिवया आनी ताचे बरोबर आमचें सगळें जिवीत दवरया सुस्कार भायर सोडटना. आनी हे परी तो आमकां केन्ना सोडचो ना. ओदरूस
ताका लागून येना, पूण आमी जाणो सैतान त्या आमचेर हाडटा. देव कितें म्हणटा, कसलेंय कितें कर, पूण ताच्या जिवाक तूं हात लायनाकाय. ताचो जीव म्हज्या हातांत आसा. वय ह्या भावार्थान भरवशान ताच्या मोगांत आमी सगळो गोत ताका वेंगोवन रावया. आनी ह्या वेळार आमी ताची सुरशीं आसा, तो आमचे बरोबर आसा, तर आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस ही पिडा संवसाराक पसरलेली आसा. आमी नको सगळीं जाणां एकदम डगमगलेलीं आसा, भिरांतींत आसा आनी खूब प्रश्न पडलेले आसा. दोतोरांक सायंटिस्टांक हाचो इलाज आजून मेळोंक ना. तर आमी देवा कडेन मागया, किरकोळ मनशां आमी, सायबा तूंच आमची मनां उजवाडाय आनी आमकां हातूंतल्या पेस्पिडेंतली सुटका दी. सोरपोदेदारा आनी काकृतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतात ती कोणवाडायन आयकून घे. ही यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 44, C37. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव व्हडत्या देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, बागेवन जेरोमाची देख घेवन तुजें उतर काळजान बाळगून आनी मोतीन नियाळून सोडवणेची बोली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयती जायशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी सशणांच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच साणिनाय.
पूण बागयोन दोरमदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सुबात चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक खोरेराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो ठुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकाचेंतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती. तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक आमी अणभवला आनी अणभवीत आसा. तर ह्या अणभवांत आमी जाणो जावया की आमी केन्नाच एकसुरी ना. तो आमचे बरोबर आसा आनी ताचे सगळे दूत ताचे बरोबर आसात ते आमचेय बरोबर आसात. तर केदो व्हडलो वराड आमचे बरोबर आसा. वय आमी तांकां एकवटोन जेजू सवें सगळ्या जाणांक दवरया आनी आतां काळजान थावन म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक बुडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुवें काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोराकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमी आमच्या काळजांत शिवंक आतां ओतरेकता तर हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत येवकार दिवया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आचेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओद्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज नंबर 75 D47 Soy pretty mogosta, toi devaci rasa. Soy pretty mogosta, toi devaci rasa. Ektai kelian ekcitan, amkaci sucia mogan. Jesus. घेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सासणाच्या देवा बागयोन जेरोमाच्या समारंभा समयार तुज्या उतरान आनी तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां बापाय मोगान पोसली ह्या पोसणा वरवीं तुजें उतर भोक्तीन मनांत घेवंक आनी ताचे पोरमणें ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुडीत कर अशें सासणाच्या जिविताक आमकां सलामती पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं म्हज्या भयणीनो आनी भावनो बागयोन जेरोम यादनीक आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त आमी समरोमलां तो ताच्या ह्या फेस्ताचें तुमकां सगळ्या जाणांक परबीं दिता तर जशे भशेन ताणें आमकां सांगलां फकत
भायल्यानूच न्हय खोलायेन जेजूक आमी वळखोंक जाय म्हणजे आमी थोडो अभ्यास करूंक जाय बेश्टेच वयले वयर वाचून जालें ना मनन करूंक जाय मागण्यांत रावंक जाय आनी ते कशे भशेन आमच्या वेव्हारांत हाडूंक जाता जेजूक चिटकोवन आमी तें हाडूंक प्रयत्न करया कृपा दिलेली आसा जेजू आमचे भितर जियेता ताका चिटकोवन सगळें ताचे एकवटान करया आनी हो आशिर्वादांत आमी घेवया आमचे पासतूच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तितल्यांकूय देवान आशिर्वादान भरची म्हणून सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन Page number 220, T39.